जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसा देवाचें उतर आमी नियाळूंक वयचें. माथेवाचो वांजेल 5वो अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 20 to 26. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र आनी फरिसेवांचे धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिक्षनात. आमच्या पुर्वजांक सांगले तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेच्या झडतेक उबे करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक हारे पेद्दा म्हणटा ताका सानिद्री सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें येमकोणाच्या उच्चांत लास जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. आज मस्त संगती देव आमचे कडेन उलयता. एक आमी रागार रावच्या विशयान मस्त पटी आमकां एक समजून आसना म्हाका दिसता. कित्याक आमी रागार रावता? प्रत्येक जावन आमच्यात भावां कडेन, आमच्यात भयणे कडेन, आमच्यात आवय कडेन, आमच्यात बापाय कडेन, तांच्यात घोवा कडेन, तांच्यात बायले कडेन, तांच्यात भुरग्यां कडेन एक रागार रावून जर आमी मागणी करता जाल्यार देवाचें उतर सांगता. जुवांच्या पयल्या पत्रांत तुमी वाचता जाल्यार जो कोण भावाचेर या भयणीचेर, घोवाचेर या बायलेचेर, ह्या बापायचेर या आवयचेर कोणाचेर रागार रावता जाल्यार तो एक खुनीगार, ताचे ते सस्नेक जिवीत ना म्हूण सांगता. जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमकां 3ऱ्या अध्यायान वाचूंक मेळटा. खुनीगार म्हणटा ताका. आमी रागार आसां जाल्यार देवाची काकुळटांनी करपा जुवोंक जोडून घेवंक शकना. कित्याक थंय एक व्हडलो पागोर बांदिल्लो आसता. त्या कशेन देव आसा, ह्या कशेन आमी आसा, हात बांदून रावता. थंय देवाचें उतर इसाया प्रवाद्या मारिफाती सांगता. सरेस्पर देव इस्रायल परजे कडेन उलोवन सांगता, तुमी मागतना तुमचे मागणें आयकूंक शकना तितले म्हजे कान भेरे न्हय. तुमी कश्टांत आसतना अनवर आसतना तुमकां पळोवंक शकना तितले दोळे म्हजे कुड्डे न्हय. पूण म्हजे आनी तुमचे मदें एक वेगळासार जाता, वेगळासार जाला. एक पातकाची वणद तुमी बांदून सोडल्या, ती कोसलाय त्या वेळा हांव तुका आपडूंक शकता. म्हजे हात तुका आपडटले, म्हजे दोळे तुका पळयतले आनी तूं गूण जातले, तुका सुडका मेळटली. जाल्यार आमी कितलें सोसूंक जाल्यार तयार आसा, भोगसूंक तयार ना. कितलें जाल्यार सोंसता आमी. लास्ट घडये म्हणसर सोसून जाल्यार मोरोंक तयार आसा, भोगसूंक तयार ना. तर आमी इतली मिसां भेटोवन इतलें मागणें करन, इतली नवयणां करन, जर तूं तुज्यात बाबाक, तुज्यात भयणीक, तुज्यात घोवाक, तुज्यात बायलेक, तुज्यात बापायक, तुज्यात आवयक, तुज्यात भुरग्यांक तूं बक्षिनाय जाल्यार तर कितें तूं जोड काण घेताय सर्गींच्या राजान म्हूण चिंत. देखून आज आमी ह्यो संगती आमच्या मतींत घालया. आज मगच्या भावा आनी भयणी कितें जेजून सांगलां जाल्यार तें खंडीत सांगलां. देखून कोणाकच पळया जिवेशी मारचें म्हळ्यार रागार रावचें, जिवेशी मारचेंत. ताकाय म्हणटा तेंत पयस पुसता, खुनीगार म्हणटा ताका रागार रावतल्याक. आनी ताका नितीच्या झडतेक उबो करीचें. नीत जातली हर एक. आमी केल्ल्या हर एका कर्तवांक नीत जातली. नीत केदाळ जातली. देवाचें उतर आमचें नीत करतली. जेजू आमकां नीत करूंक घेवन येतलो. जेजून आमकां सोडवण दिवंक आयिल्लो. जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमकां आदार दिता. तो आमचे सांगता रावता. आमचे भितर तो रावता. ताची काकुळटांनी करपा आमकां मेळटा. जाल्यारय आमी त्या उतरा विरोध वेता जाल्यार तें उतर आमकां नीत करता. जेजून क्लियर सांगलेली उतरां आसात. हांव तुमची नीत करूंक येवना, पूण हांवें उलयल्ली उतरां तुमची नीत करतली. एका उतराच्या विरोध वेता आसतना तें उतर तुका जजमेंट दिता. तें उतर तुका नीत करता.
देखून आमी देवाच्या उतराक आमी विधी जायचे, कालते जायचे, देवान कितें सांगलां तें आमी करूंक प्रयत्न करीचे. असकत काय आसा खंडीत जावन कोण बरो आसा ह्या संवसारांत? आमी बरो ना, तुमी बरे नात, पुरा पाताक आदरले तर कोणी भाग्यवंत नात ह्या संवसारांत. ते तुमी चिंतचे नाका, कोणी नात भाग्यवंत. देवाचें उतर सांगता भाग्यवंत म्हणलो एकलोय ना, नित्यवंत म्हणलो एकलोय ना. देवाक सुत्तलो जावं दी, देवा सांगता रावतलो जावं दी, कोणी ना. सगळी देवाची कृपा होगडायले तसले आमी म्हणटा सांपवून. पूण जाल्यार देवाचो मोग इतलो की तो आमकां बगसूंक ताच्या लागीं हाडूंक तो तयार आसा. आमी ताच्या लागीं वचूंक तयार आसा. ओंगे वचूंक तयार आसा जाल्यार आमी खंडीत जावन कुटुंबान सगळ्यां कडेन राजी संधान जायचे. एकल्या कडेन आमी रागार आसों नसो. आमच्या शेजारा जावं दी, आमच्या फिरगेच्यान जावं दी, आमच्या वाड्यान जावं दी, आमकां दुस्मान कोणी ना. आमचो दुस्मान देवसार मात्र मनीस, कोणी म्हजो आनी तुजो दुस्मान न्हय. मगच्या भावा आनी भयणी, दुस्मान न्हय तो. पूण आमचो दुस्मान एकलोच सैतान, देवसार, लुसिफर म्हणटात ताका, तो आमचो दुस्मान. ताचे विरोध रावंक आमकां देवान कृपा दिल्या, ताचे विरोध रावंक आमकां सक्रामेंत दिल्या, ताचे विरोध रावंक देवाचे उतार दिला, ताचे विरोध रावंक ताची तो कूड आनी रगत आमकां दिला. ताचे विरोध रावन झुजोंक आमी ताचे विरोध झुजच्या बदलाक हांगा कोणाचे विरोध झुजता. आमच्या कुटुंबांत आमी झुजता. तर आमी एकामेकाक झुजता जाल्यार आमी देवाच्या पक्षान ना म्हूण जालें. देवाच्या पक्षान ना, देवाका विरोध कोण आसा ताच्या पक्षान आसा म्हणून अर्थ. मगच्या भावा आनी भयणी, तर आज हो संदेश आमी कान घेवया, आमी सक्कड राजी जावया ह्या करिस्मांत प्रत्येक जावन. खंयचोय राग आसल्यार उलया, एकामेकाक उलया. उलयल्यार सगळे समस्या क्लियर जातात. कितें तुमच्या मतींत आसलें तांचे कडेन सांगा, तांच्या मतींत आसलें कितें तुमचे कडेन सांगो दीत. सोडा इल्लोसो वेळ उलोवंक सोडा. देव खंडीत जावन तुमच्या मतीक उजवाड दितलो. सारकें जातलें हें सगळें. कितलो तेंप पर्यंत आमी रागार रावचे, कितलो तेंप पर्यंत आमी देवाक विरोध रावचे. साधना जडतेच्या दिसा तुवें खंडीत हरियकाचें लॅक दिवचें पडटा म्हणटा. कोणाक एक भावाक, एक भयणीक, एक बापायक, एक बायलेक, या आवयक कोणी अरे पिशा म्हणटा, ताणें यमकोडाच्या खेस्तीन लासजे म्हणटा. कठीण उतरां समयाची आनी तूं कांय कॉम्प्रोमायज ना. कित्याक आमी आमच्या कुटुंबाक विरोध रावन त्या यमकोडाच्या खेस्तीन त्या उच्चांत लास जाय. आदल्या हप्त्यांत आमी बಳ್ಳारी गेल्ले हांव, आनी बಳ್ಳारी गेल्ल्या वेळार तांची धग पळोवन, तांची ते डस्ट पळोवन, त्या धगीक करपतना पळोवन हांवें चिंतलें, आयज संवसारांत हांगात इतली धग सोसूंक जायना आमकां. एखाद्याला यम कोणा गेल्या तो उजो कशें सोंसचो जायत घेजो. चिंतून पळया, चिंतून पळया. आमची कूड सगळी करपून गेली, ड्रायनेस जालें सगळें. हांगा येवन सादारण 2-3 दीस समा उदक पिवन आनी कालें करून ती कूड नॉर्मलाक हाडली. तर त्या लोकांची तांकां ती संवय जाल्या. पूण लोक कितलो कश्टाता मगाच्या भावा आनी भयणी. आमी कश्टवचे नाका. आमी देवाची भुरगीं, आमी देवा सांगता जियोंक फुडें सरया, देवा सांगता रावोंक फुडें सरया. देवा कडेन मागोवंक जाय कृपा आदारी सरस्वर देव आपल्या पुता मारिफात आमकां समेस्त तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशी आमची पदकां मगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्यो कुशेन जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.